विद्यावर्धिनी आर्ट अँड स्पोर्ट्स क्लब आणि विद्यावर्धिनी प्रायमरी स्कूल तुवें पेडणे आयोजित फिशिंग कॉम्पिटिशनाक आयज पयले वर्स आमचे आणि असो एक समज येयलो की एक वेगळी तरेची एक्टिविटी करपाची ह्या क्लबा मार्फत ह्या स्कुला मार्फत हो प्रपोजल पेरंट्सा कडेन घातकीर पेरंट्सान सगळ्यान पयलीं म्हटलें की हो कॉम्पिटिशन करुया आणि शिवोलेन ही काय फिशिंग कॉम्पिटिशन हांगा ऑर्गनायज केल्ली आसा 50च्यान वयर पार्टिसिपंट हांगा रजिस्टर्ड जाल्ले आसा. ह्या कॉम्पिटिशनाक पयले प्रायज 5000, दुसरे प्रायज 2000 प्लस ट्रॉफीज आसा. कारण फिशिंग हे गोंयचे एक टायप ऑफ स्कील एक्टिविटी. सो जेन्ना फिशिंग करता फिशिंगान खूब भशेचे मेंटल पेशंस आसपाक जाय आपल्या मनशा कडेन. कार्यक्रम पहिलेच फावटी आयोजित केल्लो आसा आणि म्हाका दिसता की आमची मेसेज चड पर्यंत पावूंक ना ह्या कारणान थोडी उपस्थिती कमी आसा. तरी आमी भरपूर खुश आसा की ह्या एरियेक इतके लोक खूब जाले. सगळ्यांक भरपूर नुस्तें मेळचें म्हणून एक मच्छीमारी मंत्री ह्या नात्यान हांव सगळ्यांक शुभेच्छा दिता आणि फुडले सर्तीन हेज्या पेक्षा मोठ्या संख्येन स्पर्धक हजर आसतले आणि हेज्या पेक्षा प्रायजूय वाडोवन आसतले जेणे करून अनेक स्पर्धक येतले आणि